भागिबोन पावलून तिमोथाक बरयलेलें दुसरें चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या, ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून थेसलोनिकेक गेलो. क्रेसेन्स गालिसियेक गेला आनी टीत दाल्मासियेक. एकलोच लूक म्हजे सोरशीं आसा. मार्कूक तुजे बाराबोर घेवन ये, कित्याक तो म्हाज्या वावरांत भोव आदाराचो. टिकिकुसाक हांवें एफेसाक धाडला. त्रोआसांत कार्पुसा कडेन पांगरूंचे दवरून आयलां तें येत आसतना हाड. तशींच पुस्तकां, मुद्दम करून चोण पोत्रां. अलेक्सांद्र कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताचे कर्तुबा प्रमाणें देव ताका फारीक करतलो. तुमी ताची वाट सोड, कित्याक आमचे शिकवणीचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोना जावं, पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण पोरगोटणी जावचे खातीर आनी सगल्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक कासयतात. तुवें रोसलें तें सगलें तुका दिन वाचूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. सबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकीची लोकलोकीत मोहिमा कोळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिळगेचे पिळगेक तुजी राज पदवी तोखता. सबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशाक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक, खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. सबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशाक गाजयतात. उद्गार. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हाचे उपरांत सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब, पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणें मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांडग्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुट्टी वो वांडो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात.
खंयच्याय घरांत भितर सरसात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलींच म्हणात. शांती फावो आसलोलें मनशां थंय आसीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमचे तांय परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुखासर फावो. घरांनी भोवूं नाकात आनी खंयचेय नोंगरांत भितर सरसात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवात. थंय आसतीत त्या वायटेकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे तांय येवचें जालें अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल ओळ. वाराड्याक आपलो मुखासर फावो. नियाळाक आदार. एका म्हज्या इश्टाच्या घरांत 2 ओरिसाचे कामदारां आसलीं. हीं कामदारां जायतें काम करतालीं, पूण ह्या इश्टाची आवय तांकां बरे तरेन लेखी नासली. जेवण खाण पिवंक पासून त्रास करताली. इतले तरेन उदक कितलें वारोयता, कितलें न्हांवता ते पासून आपूण बालदेंत घालून दिताली आनी पागार पासून उणें दिताली. जायते फावट म्हजो इश्ट तिका सांगता, पूण ती आयकना. एका दिसा ती कामाक वेताली थंय दोनी तिचो हें आयकून थोटाकता आनी तिका तिची चूक ओळखून घेवंक तिचे तांय तो हेच तरेन वागता. ती ताचे लागीं झगडीं करून वेता, लोकांक सांगून ताचें नांव पिड्यार करता. तो तिका सांगता, हांवें तुका केलें, तुका इतलें वायट दिसलें. चिंत, तूं कामदारांक जेन्ना सतयतात तेन्ना तांकां कितें वायट जावचें ना? आनी सगळीं एकूच. दर वावराड्याक मुखासर फावो म्हूण जेजू सांगता. कसलो तो वावर वो मनीस जावन त्या वाराक आनी मनशाक आनी मान रिस्पेद दिवंक गरजेचें. ताचो पागार ताचो गरजो पासून आनी पळोवंक फायद्याचें, कित्याक ताच्या वावरा वरवीं आमकां थारोवण आनी सुसेग मेळटा. पयले वचपान तिमोत बरोवन पावलू सांगता, कशे तरेन आमी देवाचेर विस्वास दवरून ल्हान काळजांची जावन दुसऱ्यांक मानान रेस्पेतान लेखूंक उलो मारता. तर आयज आमचो थळाव जावन दी पवित्र पुस्तक वाचून आनी नियाळून दुसऱ्यांची मुखासर वेळाक दिवंक आमचें काळीज मन साफ दवरुया.